नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आज गुरुपौर्णिमा. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलातर्फे सगळ्या वीक्षकांक गुरुपौर्णिमेची शुभेच्छा. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार मेडिकल कॉलेजाच्या विद्युत व्यवस्थेन सार्वजनिक हैराण. कारवार जिल्ह्याच्या जनतेले खूप वर्षापासूनचे साकार झालेले एक स्वप्न म्हटल्यार कारवारचे मेडिकल कॉलेज. हे कॉलेज तयार जातरेत जनतेन सुटकेचो श्वास सोडिलो. आता सगळे उपचार व्यवस्थित मेळटले असो विचार केल्लो, पण एक वेळा थंयची सत्य परिस्थिती पळयल्यार हे कॉलेज जावन सार्वजनिकांक विशेष काय उपयोग ना अशें सार्वजनिकांचें मत. कितले तरी कोटीचे अनुदान खर्च करून ह्या मेडिकल कॉलेजात आशिल्ल्या रोग्याक जायती सवलत दिवूं जायना जाल्यार तेजो कितें उपयोग. खुबशे वेळार रात्रीन विद्युत व्यवस्था बंद पडटा, पेशंट काळखातच रावतात अशें आयकूं येतालें. पण आज 13 जुलैक सांजेचे 7 वाजताना MM वार्ड म्हळ्यार मेडिसिन वार्डात गायब जाल्ले विद्युत 1.5 तास पर्यंत गुल्ल. बरेच जण ह्या मेडिकल कॉलेजात येवन देखरेखीची आमी खबर घेतात म्हूण फोटो मारून स्वताचोच प्रचार करून घेतात. पण ही अशी विद्युत व्यवस्था खंयच्या वेळार बंद पडची तेजे बद्दल 4 शब्द उलयनात. अशें कित्याक असो सार्वजनिकालो प्रश्न. इतले व्हडल्या आरोग्य संस्थेत जनरेटराची व्यवस्था उरन विद्युत संपर्क वयताच ताबडतोब पेटची व्यवस्था उरूं जाय. हितूंत आमदारान लक्ष घालून हो विशय सुटोवचो अशें कारवारच्या जनतेली आमदाराक सुचोवणी आसा. असले संस्थेत रात्र दिवस एक तरी विद्युत खात्याचो कर्मचारी सेवेक हजर उरूं जाय, ना पेक्षा लोकालो आनी पेशंटाल्या विश्वासाक तड वयतलो हितूंत संशय ना. कारवार डिस्ट्रिक्ट म्हणल्यार आमगेले कारवारा भितर इतल्या व्हड आशिल्ले मेडिकल कॉलेजा भितर मेडिसिन वार्ड MM वार्ड म्हणटात, मेडिसिन डिपार्टमेंट संबंध पडिल्ले. तेतूं भितर आज कितें प्रॉब्लेम जालो काय म्हणल्यार उदल सादारण 7 सुमार करंट गेल्लो, सादारण 1.5 तास पर्यंत करंट ना आनी ते मेंटेन करूं लागिल्ले अशें तशें म्हणून म्हणटात तेमी कितें रिपेरी करूं लागिल्ले म्हणून 1.5 तास वचूं. कारण इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंटाचे लोक एनी टायम 24 hours मेडिकल कॉलेजा भितर अवेलेबल उरूं जाय, पण तेमी कोण उरनात. तेमगेले कशें आसा काय म्हळ्यार जनरल ड्युटेक मात्र उरतात. इवन लायट गेल्यार सुद्दां मेडिकल कॉलेजा भितर एक लायट घालचे सारके सुद्दां लोक उरनात. दुसरे दिवस येवन घेवन तें पळयचे पडटा. म्हळ्यार तेदा परत लोकांक काळकार रावची परिस्थिती आसा मेडिकल कॉलेजाक. कोटी गटले सादारण 300-400 कोटी खर्च करून घेवन मेडिकल कॉलेज बांदून घेवन एक करंट सुद्दां दिवं जायना जाल्लें एक मेडिकल कॉलेज म्हळ्यार आतां आमकां ही सांगच्याक सुद्दां शरमच दिसता. पण बाकीचे कडेन सगळे पोज मार टायमाचेर कोण मुखार येवन घेवन भरपूर फोटवात रावतात. पण ते लोक आतां खंय वयता कित्याक काय म्हणल्यार अशें करून इतले चड आज न्ही, हो आजचो नवीन प्रॉब्लेम न्ही खंय. हो रेग्युलर केन्ना करंट वयते उरता आनी एक लायट गेल्यार सुद्दां 3-3, 4-4 दिवस पर्यंत एक ट्यूबलायट घालनात म्हणून अशी बी न्यूज आसा. अशें करून केली जाल्यार मेडिकल कॉलेज जावन घेवन पोराक शिकोवंक आनीक डॉक्टराक नोकरी मेळूंकच सोडल्यार पब्लिकाक खंय तरी हेजो व्हडलेसो बेनिफीट जालो ना दिसता. तर हेजे बद्दल विचार कर सारके एक स्पेशली MLAक सांगू सोदता हांव, तुमी विचार करूं जाय हेजे. कित्याक म्हणल्यार अशें करून तर केली जाल्यार फायनली तेमी कितें करतात म्हण घेवन MLA धड ना जाल्यार कितें करतले अशें म्हणून लोक उलयतात. MLA कळूं जाय ते अशें म्हणून उलयतात. तेन्ना आमकां बी बेजार दिसता. कित्याक म्हणल्यार आमी MLAक सपोर्ट केल्ले MLA, तेन्ना आमकां बेजार दिसता. तशें म्हणून MLAन सुद्दां हेजेर लक्ष घेवं जाय म्हणून आमी सांगू सोदतात ह्या संदर्भात. उत्तर कर्नाटकात प्रगती विकोपाच्या परीक्षणाक मुख्यमंत्र्यालो प्रवास, 500 कोटीची घोषणा. कारवार दक्षिण कन्नड जिल्ह्याच्या उडपी प्रगती विकोपाची जाल्ल्या हानीचे स्थळ परीक्षण करसाठी गेल्या 2 दिसांच्यान राज्याचे मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्माई हेमी करावळी जिल्ह्याच्या सगळ्या आमदारांली आणि अधिकाऱ्यांली सभा उडपी जिल्ह्यात आयोजन केली. या सभेत कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार श्रीमती रुपाली नायक हेमी भाग घेयलो. तेमी अतिवृष्टीन हानी जाल्ल्या कारवार अंकोला क्षेत्राच्या कृषी, बागायत, पूल, रस्तो आणि विद्युत अवघडान जाल्ल्या नुकसानीची विवरासकट वर्दी दिली. तशेंच चेंडिया सीबर्ड योजना आणि IRBच्या अवैज्ञानिक कामगिरीन उदक बंद सार्वजनिक खूप संकट भोगतात हेजी मुख्यमंत्र्याक जाणीव करून दिली. उत्तर कन्नड, दक्षिण कन्नड, उडपी जिल्ह्यात अधिकाऱ्यांनी सभा घेऊन दीर्घकालाची आणि तूर्त क्रम घेवची सूचना दिली. या वेळार उलयतना तेमी म्हणले की राज्याच्या उत्तर कर्नाटक भागात प्रवाह परिस्थिती विकोपाक गेल्ली. आतापर्यंत उत्तर कर्नाटकात 300 पेक्षा जास्त लोकांक प्रवाह स्थळांतल्यान सुरक्षित संरक्षण केला. 32 जण मृत जालात तर 5 जण बेपत्ता जालात. प्रवाह प्रदेशात
4 NDRF तुकडी कार्यरत असा. PWD आणि RDPR चे मेळ अंदाज 2187 किलोमीटर रस्तो बाद झाला. दक्षिण कन्नड, उत्तर कन्नड आणि उडपी या 3 जिल्ह्यात कृषी आणि बागायत मेळ 355 हेक्टर प्रदेशाची पीक नष्ट झाला. 1062 घराची हानी झाला. या सगळ्या हानीसाठी तूर्त पूर्वरत कामगिरी करूक 500 कोटीक मंजूर करची मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी घोषणा केला. प्रवाहान जीव नष्ट आणि घराच्या परिहारासाठी काही नियम बदल करून नियमात तूर्त परिहाराची किंमत वाढवून दिवचो विचार प्रगट केलो. आज सीमालो कारवार जिल्ह्याचो ऐन वेळाचेर प्रवास रद्द जाल्ल्यान अतिवृष्टीच्या विक्षणासाठी उत्तर कन्नड जिल्हा, कारवार आणि बेळगाव जिल्ह्यात पुढल्या हप्त्यात प्रवास करतले असे मुख्यमंत्र्यान प्रसार माध्यमाक सांगले. बसस्टँड जागो निवळ नाशिल्ल्याचे दिसून आयिल्ल्यान मंत्री श्री शिवराम हेबार हेमी दिले अधिकाऱ्याक स्वच्छता दवरचे निर्देश. येल्लापूर माननीय कामगार मंत्री श्री शिवराम हेबार हेमी आज शहराच्या बसस्टँडाक अचानक भेट दिवन तपासणी केली तेन्ना बसस्टँड जागो निवळ नाशिल्ल्याचे दिसून आयिल्ल्यान तेमी अधिकाऱ्याक जाब विचारले. जनतेच्या तक्रारीनंतर मंत्री श्री शिवराम हेबार हेमी आज बसस्टँडाक भेट दिली तेन्ना बसस्टँडातल्या शौचालयाची सारखी देखरेख करूंक नाशिल्ल्याचे दिसून आयिल्ल्यान त्यावेळार तेमी स्वच्छता एजन्सी आणि अधिकाऱ्याक स्वच्छता दवरचे निर्देश दिले आणि जनतेक स्वच्छता दवरचे आवाहन केले. यावेळार प्रमुख श्री विजय मिराशी, श्री शिरीष प्रभू, श्री रवी कटकर, डिपो व्यवस्थापक, KSRT संस्था, पट्टण पंचायत अधिकारी आणि सार्वजनिक उपस्थित आशिल्ले. ISO 9001-2015 सर्टिफाईड कंपनीचे मजबूत आणि टिकाऊ शक्तिवर्धक सोलार प्रोडक्ट्सचे अधिकृत विक्रेते ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, काळबादेवी कॉम्प्लेक्स, राष्ट्रीय महामार्ग, देवबाग रोड, सदाशिवगड, कारवार. आमच्याकडे मेळटा सोलार ऑटोरेटिंग सिस्टम ETC and FPC मॉडेल, सोलार स्ट्रीट लाईट सिस्टम, सोलार होम लाईट, रूफटॉप सोलार सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम, हीट पंप, सोलार इन्व्हर्टर, सोलार बॅटरी, सोलार पंप, सोलार फेन्सिंग अँड ब्लिंकर. आजच भेट द्यात आणि खात्री करात. ओम शक्ती इंडस्ट्री, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 9822131491. सरकारी प्राथमिक शाळेचे माननीय कामगार मंत्री श्री शिवराम हेबार हेमगेल हातीन उद्घाटन. मुणगुड तालुक्यातल्या इंदूर ग्रामपंचायत अंतर्गत येवच्या इंदिरानगर कोप्पद हांच्या सरकारी प्राथमिक शाळेच्या नव्या वर्षाचे उद्घाटन माननीय कामगार मंत्री श्री शिवराम हेबार हेमगेल हातीन जाले. नंतर डॉक्टर BR आंबेडकर समुदाय भवनाचे उद्घाटन केले. सभा कार्यक्रमात दिवो पेटवून कार्यक्रमा उद्देशून तेमी उलयले. यावेळार वायव्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष श्री VS पाटील, युवा नेता श्री विवेक हेब्बार, मंडळाध्यक्ष श्री नागभूषण हावणगी आणि पक्षाचे विविध स्तराचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि अधिकारी उपस्थित आशिल्ले. आयचो ग्याद कस्तलो कस्ता मेरेर बशिलो पर्वता. कस्तलो कस्ता मेरेर बशिलो पर्वता. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.